They can come here and operate it for 3 days. I heard it's not seen. I've heard it's मी आलो त्या दिवशी पेक्षा काहीतरी चेंज यायच्या Even this mood also they are saying it will not be possible. This row is missing. बरं किरण तो काढलो एनी रिझन फॉर दॅट एक जस्टिफिकेशन अशें मेळटा की जेन्ना VIP प्रोग्राम्स आसता हय फोटोग्राफी इज डिफिकल्ट असो एक विशय आसा मागीर थंयच्यान हें करपाचें ना ती लास्ट नंबरींग चेंज नंबरींग चेंज करपाचें म्हाका सांगलें मेळना ते दीस Completely ना ते गेले अरे हरवले म्हणाले This is Bulon's initiative. That's what he said. He was saying. he said कुठे गेले No, these pillars, that right pillars. And even this Standing pine criteria wood, killer. even this pine wood that is this is not absorption of sound. Bulan. And then he disappeared. I mean, he was removed. I don't know, but maybe he was not keeping company in some city. So I don't know whether he was what happened. आता कोणतरी म्हणत ना आधी काय होतं ना आता काय होतं अर्लियर दिस वॉज बेटर दिस वॉज बेटर या तर नॉट माल नॉट गुड क्वालिटी very important. कितें Definitely not. It's a climber. सर बेस्ट करेगा सो आई डोंट नो just tell them controversial please Magir will meet
हय मातशें प्लीज आमी मागीर भायर येता प्लीज सर किती प्रॉब्लेम सर तुम्हीच सांग पळय यू आर द मेंबर सेक्रेटरी चल 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 आमचें काम जावन मागीर चल इन्स्पेक्शन आम्ही खंय हाडयलें इन्स्पेक्शन आम्ही सध्या आमच्यान सुरू करूया वी आर नॉट डिस्टर्बिंग दॅम सर वी आर नॉट डिस्टर्बिंग दॅम आमचे आम्ही काम करतो तुमचे तुम्ही करा तुम्ही स्टॉप करून तुमचे तुमचे डिसिजन आम्ही आता तुम्ही स्टॉप करतो तुम्ही आले तरच आम्ही फाल्यां उलयतले you just give all of you whatever is there in paper right it is very important minutes will be there ना तागे minutes तिथून ते सगळे त्यातून येऊन सर सगळे लिस्टार्ट वगैरे वन बाय वन विल गडबड करतो तुझ्या रिपोर्टामध्ये आम्ही तुमका सांगता काबार झाला होता असं काय करू नका Okay, let the committee work. Yes, sir. We will brief you on. let the committee review it हां मागीर आम्ही तुमका जे जाय ते डिटेल्स दितात पुढे नागताना Okay. आम्ही असा कला अकादमीन आणि कला अकादमीन विजय केंकरे बाब यांच्या अध्यक्षतेखाला जी कमिटी आसा त्या कमिटीची बसका पार पडली त्या बसके उपरांत जे इन्स्पेक्शन आसा कला अकादमीचे ते इन्स्पेक्शन चालू आसा पूण हे इन्स्पेक्शन चालू असताना एक गजाल घडली ती म्हटल्यार जेन्ना पत्रकार सगळे पत्रकार भाव हे भितून गेले इन्स्पेक्शन चालू आसा ते विज्युअल्स काडपाक लागले तेन्ना जे कमिटीतले काही मेंबर आसता त्या मेंबरांनी सांगले की तुमकां विज्युअल काडपाक अलावड ना किंवा प्रिंट मिडिया आसा तांकां भितून अलावड ना अशें त्यांनी सांगलें पत्रकारांनी प्रश्न उपस्थित केले की कित्याक अलावड ना आमी डिस्टर्ब करना कोणाकूय पूण आमकां जे विज्युअल आसा इन्स्पेक्शन जे आसा इन्स्पेक्शन कशें चलता हें दाखोवपाक जाय असो प्रश्न रेज केलो पूण तेंच्यांनी पत्रकारांक इन्स्पेक्शन करतना खंयच अलाव करूंक ना पत्रकारांक त्यांनी भायर चला म्हणून सांगलें तरी आसतना कांय पत्रकारांनी व्हिडिओ चालू दवरले त्याच्या उपरांत हे सगळें जाल्या उपरांत विजय केंकरे बाब जे ह्या समितीचे अध्यक्ष आसा विजय केंकरे बाबान पत्रकारांची समजूत काडली तांकां सांगलें की आमी पयलीं इन्स्पेक्शन करून घेता खंय कितें कमी आसा कितें चुको जाल्या ह्यो सगळ्यो पळयता पॉयंट्स नोट डावन करता आनी इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत पत्रकारांक तेंचे जे कितें प्रश्न आसताले त्या सगळ्या प्रश्नांची उतरां दिता अशें विजय केंकरे बाबान हमी दिली आनी त्याच्या उपरांत पत्रकारांनी पत्रकार जे आसा ते कला अकादमीच्या ऑडिटोरियमांसून भायर गेले ऑडिटोरियमाचें इन्स्पेक्शन चलता आसतना ही गजाल घडली पत्रकारांक इन्स्पेक्शन करतना
आडेले गेले व्हिडिओ काडच्या लागून एक प्रश्न उपस्थित की ही समिती जेन्ना गव्हर्मेंटान फॉर्म केली आणि सांगले की ही कमी समिती जी आसा ती इन्स्पेक्शन करतली कला अकादमीची आणि त्याचे रिपोर्ट दितली तेन्ना ही समिती कित्याक स्थापन केली पत्रकार जे ह्या सगळ्या पत्रकार भावांनी जेन्ना कला अकादमीचो विशय घेतलेलो कला अकादमी विशीं जायत्यो बातम्यो केल्ल्यो त्याच्या उपरांतूच हे इतके व्हडले समितीचे निर्णय जाला आनी ही समिती आतां इन्स्पेक्शन करता आनी तेन्नाच पत्रकारांक मज्जाव घालता पत्रकारांक परमिशन दिना ही एक खेदजनक गोश्ट आसा अशें म्हाका दिसता आनी अशें कांय बाकीच्या पत्रकारांचें म्हणणें आसलें की पत्रकारांक अलावड करपाक जाय पूण विजय केंकरे बाब जे समितीचे अध्यक्ष आहात त्यांच्यांनी समजूत काढली पत्रकारांची त्यांनी सांगले की इन्स्पेक्शन जाल्या उपरांत आपूण स्वता तुमच्या कडेन येता आनी स्वता येवन तुमचे जे कितें प्रश्न आसतले त्याची उतरां जी आहा ती सगळी दिता तर ह्या इन्स्पेक्शनाचे फुडें कितें जालें आनी ह्या इन्स्पेक्शनाच्या उपरांत कितें आउटपूट येता हेची अपडेट आमी तुमच्या मुखार घेवन येतले पळय गोमंतक